पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयल्या मावळंतड साखळे हांगासर। आजचो भाग आमी घेतले श्री सातेरी केळबाय तोणेश्वर प्रसन्न ह्या देवस्थानात। अशें म्हणटात की प्रत्येक बायले फाटल्यान एक काणी, एक कविता आसता। तिच्या स्मित हास्या फाटल्यान तिच्या कुटुंबाची, तिच्या घरची जबाबदारी आसता। तरी सुद्धा ती हसत खेळत आपले आयुष्य सुखान आणि आपल्या घरच्यां बरोबर उमेदीन जगता आणि हीच उमेद आमकां प्रत्येक भागान आमच्या पळोवन दिसता। खरें म्हणल्यार जेन्ना आमी वेगवेगळ्या वाठारांत वता तेन्ना प्रत्येक बायल जी आसता ही उमेदीन वांटेकार जाता। आजूय तुमी पळोवंक शकता की भरपूर पावस पडटा भायर, तरी सुद्धा हीच उमेद घेवन सगळीं बायलां हांगासर एकठांय जाल्ली आसा। घेवया आमचो आजचो भाग। सगळ्यांक येवकार। आयज आमी जमल्या जरा हटके बाय प्रुडंट मिडिया ह्या प्रोग्रामाक। आमच्या मदीं आसा प्रुडंट मिडियाची टीम। सारिका शिरोडकर यांचे हांव सगळ्यांचे मनाकाळजाच्यान स्वागत करता। तशेंच आमच्या मदीं आसा आमचे देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष वल्लभभाई बुडकुले आनी सगळ्यांचे आमचे कावन्सिलर दयानंद बोरयेकर यांचे बी हांव मना पासून स्वागत करता। सगळ्यां लागीं मागता सगळ्यांनी एक ताळेच्या गडगडान सगळ्यांचे त्यांचे स्वागत करचें। आता सगळ्यां लागीं मागता तेंच्यांनी दिवली प्रज्वलित करून ह्या प्रोग्रामाची सुरवात करची। आता हांव मागता आयचे आमचे जे मानेस्त आसा तेंचो फूल दिवन तेंकां येवकार दिवचो। हांव मागता दयानंद बोरयेकर हांच्या लागीं सारिका शिरोडकर हांकां फूल दिवन तेंचे स्वागत करचें। आता हांव फुडलीं सुत्रां आमचे बायल सारिका शिरोडकर यांच्या कडेन सोंपयता। जरा हटकेच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। आजच्या भागान सच्चे भाशेन आमी खूबशी मजा करपाची आसा, खूबशे प्रायजीस तुमच्या खातीर आसा आणि मुख्य म्हळ्यार तुमचें पार्टिसिपेशन जाय, तोंडाचेर एक हास्य जाय तुमच्या। आतां पळयता की सगळीं जाण सामकी टेन्शनान आयिल्लीं आसा, सो टेन्शन मिन्शन सगळें भायर। पयल्या रावंडाक आमी सुरवात करुया, जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड। रेडी आसा हो रावंड खेळपाक? सोंपेशे प्रश्न आसतले। आमी पळया आमच्या ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा। पळया आमच्या 5 स्पर्धकां। आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड, ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता। 5 स्पर्धक तयार आसा हो रावंड खेळपाक। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। थैंक यू सो मच विभा। न्ही विभा, सिंगिंग क्लासेसांक बी कितें वता, म्हणटा सॉंग्स तू? ना, शिकता। खरेंच खूब सुंदर। थँक यू। ओके, आता ऐका सारखे उत्तर जर येता ताळी मारात। सोंपेशे प्रश्न। ओके, पहिलो प्रश्न, जगातलो सगळ्यांत व्हडलो पर्वत खंयचो, डोंगर खंयचो? हिमालय ना, माउंट एव्हरेस्ट। तर आसा माउंट एव्हरेस्ट। सारखे उत्तर, मोठ्यान ताळयो जावनी। रिद्धी कलांगुटकर हाणें प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिला। ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट, फोणेचे फामाद रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन। ओणम हो सण खंयच्या राज्यान मनयतात? ताळी मार येताल्या। केरळ। सारखे उत्तर, केरळ। साधना आजगावकर हाणें उत्तर सारखे दिला आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन। फुडले उत्तर प्रश्न,
शाहरुख खानच्या बंगल्याचे नाव कितें पयलीं ताळी मारात पयलीं आन्सर सांगू नाका ते कधी तमन्ना. चुकले उत्तर मन्नत. सारखे उत्तर मोठ्यान ताळयो सोनी सुवर्ण आणि उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. चिकन कारी ही एम्ब्रॉयडरी स्टायल खंयच्या राज्यांतली? आयकला सगळ्यांनी चिकन कारी? चिकन करी न्हय हा, चिकन कारी. चेन्नई. केरला. ना बेगीन. राजस्थान. ओके हांवूच दिवं उत्तर, हांवूच घेव प्रायज. हय उत्तर आसा लखनौ. खबर आशिल्लें न्हय. ओके शेवटचो प्रश्न. महाभारतान कर्ण हांचो बापूय कोण अशें म्हणटात? सूर्यपुत्र. सारखे उत्तर सूर्य. मोठ्यान ताळयो जावनी. प्रणालीन प्रश्नांची उत्तरां सारखी दिला आणि ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो पयलो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि ह्या रावंडचे विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कितले जाणां आसा जी हो रायस वापरता? हात वयर करा. रायस किंवा कितें हाडटात? केन्ना केन्ना पण वापरतात न्ही गे. सो आज हो रायस कोणागेर वता पळोवया. ओके आमचे स्पर्धक रेडी आसा हो रावंड खेळपाक. आणि हो रावंड समजावन सुद्धा आमचे आईक खूप प्रश्न पडल्या. तिका काही डान्स करपाक तिचो डान्स मागीर आमी पळोवया. पण सुरवात करूया आता म्हजे कडल्यान. नांव सांग. ओके सरिता तुजो टायम सुरू जाता आतां. सरिता खंय रावता? हां साखळे. कितें जालें? टेन्शन आयलें? ओके विनंती तुमचो टायम सुरू जाता आतां. कशी आसा? बरी. पावस लागलो? हां ओके प्रणाली तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रणाली सारखे बरें तयार जावन येयला मगो. कितलो टायम लागलो न्हेसपाक? 5 मिनटां. इतले बेगीन? इतले बेगीन न्हेसता तूं? हय. चिंतून चिंतून हय म्हणला ताणें. अक्षया तुमचो टायम सुरू जाता आतां. सगळीं वळखीची मगे? हय. अक्षदा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. कितें जालें गे? टेन्शन आयलें? तुमी ठरोवन आयला की हय आनी ना म्हणटली म्हणून? ओके रिमा तुजो टायम सुरू जाता आतां. रिमा रावंड कळ्ळो तुका हो? मातसो मातसो कळ्ळो मगो पण? कळटा तसो. पळयल्लो टीव्हीचेर? पळयता हांव. टीव्ही पळयता तर तूं? पळयता. टायम मेळटा मगो टीव्ही पळोवपाक? मेळटा तसो. काम करिनासता चड घरान? करता तशें कोण मातशें. ना घरान? सगळीं आसा. सगळीं आसा. मग आतां आयला कोण? आयल्या सगळीं. आतां आयल्या? आयल्या. तूं तांकां घेवन आयला कितें? ती आपुणूच येयल्या. गाडी हाडूंक ना? चलत येयल्या. चलत आयले गो? पावस लागलो? पावस पडटा न्हू आतां. लागूं ना? लागता मातसो. छत्री हाडल्या मगो? छत्री हाडपाची आसली. हाडूंक ना विसरले? हां हाडटलें हांव. भायर दवरले छत्री? दवरल्या. आनी बायक बी चलयना तूं? चलयता. चलयता मग आवडटा मग चलोवपाक? आवडटा. सुशाका चलयता मगो काय फास्ट चलयता? हां फास्ट. फास्ट सारकें फास्ट? हेल्मेट घालिना मगो? घालता. केन्ना घातिल्ले गो? सद्दां. केन्ना फायन बी पडूंक ना? पडटा तशी. पडल्या? पडटा. कितले फावट पडल्या? 2 फावट. 2 फावटी. आनी कित्याक घालिनाशिल्लें हेल्मेट? घालता तशें.
आनी विसरता न्हू विसरता कशें तर तशेंच तें काम घरान चड आसता न्ही आसता मातशें तशें आनी कामाक कोण ना घरा आसा सगळीं आसता आणि ते ज्या तरेन खेळा तेजे वयल्यान 100% खबर आसा की तेणें प्रोग्राम पळयला आनी बरें प्रॅक्टीस करून ते आयला ओके खरंच मोठ्यान धाड आसा ती तेज्या खातीर कित्याक आमी खुबदां वेगवेगळ्या वाठारांत वता आनी आमकां हय आनी ना म्हणनासतना उलोवपी खूब कमीच मेळटा मागीर आमकां रावंड चेंज करचो पडटा आनी खुबसो आमचो मागीर गोंधळ जाता पण व्हेरी नायस कभी हाँ कभी ना ह्या राउंडचे विनर येता रिमा सालेलकर आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आनी हो रायस तांकां दिता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू ओके बासमती रायस केन्ना वापरला ना वापरूंक ना म्हटल्यार हांवें जिरा रायस वापरला आनी तोच यूज करता तोच यूज करता कसो आसता रायस बेस्ट आसता म्हणजे भुरगीं बी न्हू तांकां सगळ्यांक तोच आवडटा तुका आवडटा मुगो म्हाकाय बी आतां हेजें कितें करतलें हेचे आतां बिरयाणी पुलाव सगळें तयारी केली तुवें न्ही ओके थँक्यू फुडलो राउंड खेळचे पयलीं एक स्पॉट प्रायज हांगासर जी येवन जी बेस्ट उखाणी म्हणटली तांकां हो प्रायज मेळटलो सो उखाणी तयार करून आयल्या आसतली अशें हांव गृहीत धरता आनी सगळ्यांक पयलीं कोण येता हांगासर अलंकारात अलंकार मंगळसूत्र मुख्य निलेश रावाचा आनंद हाच माझं सौख्य नाव घ्या काय म्हणायचं रुपेश रावांना अहत म्हणायचं एका वर्षात असतात 12 महिने साईश रावाचं नाव घेते या आनंदाच्या क्षणी जन्म दिला आईने पालन केले बाबाने प्रतापरावांचे नाव घेते बायको या नात्याने केळीचं पान तुरु तुरु फाटते उदयाचं नाव घेते कसं 000 जितेंद्र राव ह्योच माझो हिरो बेस्ट उखाण्याचो प्रायज वता प्रिती नाईक हांकां आनी हांव रिक्वेस्ट करता दयानंद बोरेकर जे हांगासरले कावन्सिलर आसा तांणी आमच्या आजच्या विनराक प्रायज दिवचो तो तांणी स्पॉन्सर केल्लो आसा मोठ्यान ताळयो जोनी प्रिती खातीर थँक्यू आजच्या भागांतल्या फुडल्या राउंडाक म्हणजेच डान्स राउंडाक आमी सुरवात करता आनी जी डान्स राउंडची विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी आनी आय एम शुअर की बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटलो पण हो परफॉर्मन्स पळोवच्या पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड वाह बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत भारत की पहचान, घर घर में पंचामृत। Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zipline and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. Pride of Ponda, Pen Aroma.
Santa Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware. Led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत। मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात। मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात। मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात। मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात। मेहंदी साड़ीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत। मेहंदी साड़ीज बेलगाम। दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। आमची पार्टिसिपंट तयार आसा आज बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार हाडपाक आनी सांगला तशें विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी। सो ऑल द बेस्ट। आमच्या सगळ्या डान्स राउंडच्या पार्टिसिपंटांक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट कुपन्स। रिक्वेस्ट करता राधिका कामत सातोस्कर हांच्यांनी हांगा येवचें। ताळ्यो तेणी मारात मगे शेजाऱ्यान हात काय वयर काडिनात। डान्स राउंडचे विनर आता सीमा कुकळकर आणि ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी। रिक्वेस्ट करता राधिकान हो तांकां प्राइज दिवचो। आमचो फुडलो राउंड जो आसा पंचामृता स्पेशल राउंड हे राउंडाक आमी सुरवात करता आनी पार्टिसिपंट ऑलरेडी तयार आसा रिंगां दिला आमी तांकां। समोर आसा बॉटल्स ताच्या मुखार आसा पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट करपाक जाय इतलेत एक चान्स मेळटलो प्रत्येकाक रिंग उडोवपाक जाय बॉटलीन आनी त्या समोर आशिल्लो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो। सगळे वता तुझ्या ओके जेणी हांगासर रिंग उडयला तांच्या खातीर पयलीं मोठ्यान ताळयो सवनी। ओके कृतिकाक मेळटा पंचामृता हल्दी पावडर कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी विनंतीकूय मेळटा हल्दी पावडर कॉंग्रेच्युलेशन्स। सरिताक मेळटा हो जॅगरी पावडर पंचामृताचो आनी सुवर्णाकूय मेळटा हे गॉड कॉंग्रेच्युलेशन्स। ओके सो पंचामृता स्पेशल राउंड आमचो हांगाच सोंपता मोठ्यान ताळयो सवनी सगळ्यां खातीर। आजच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा। पळोवया जेवण कशें करता ते। बनी
माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेअर फूड इज फॉर्टिफाईड. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आमचो शेवटचो राउंड घेवचे पयलीं आनी एक स्पॉट प्रायज आसा जेंचे केस लांब आनी हेल्दी आसा तांकां मेळटलो हो स्पॉट प्रायज जो स्पॉन्सर केला कृपा हेअर टॉनिक हांच्यांनी. सो रिक्वेस्ट करता तांकां दिसता की केस बरे आसा प्लीज मुखार येयात. सो दोगा पार्टिसिपंटां मदीं टाय जाला. एकाचे केस दाट आसा एकाचे केस लांब आसा. सो दोगांकूय आमी एक कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान हो प्रायज दिवया. प्रिती नायकाक मेळटा हो प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन फ्रॉम कृपा हेअर टॉनिक. कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान तांची आयुर्वेदीक हेअर ऑयल आणि लक्ष्मी नायक हांकां मेळटा हो प्रायज कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन. शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करता जो आसता आमचो चक दे राउंड. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. गेम सारकी सोपी आसा. हांगासर पार्टिसिपंट तयार आसा. पार्टिसिपंटान करपाक जाय इतलेंच. आमी तांकां दुपट्टा दिला. थंय लायला मग आणि दिला तांकां बॉल. प्रत्येकाक मेळटले 5 चान्स. तांच्यांनी बॉल बाउन्स करपाक जाय आणि ते मगान तो पडपाक जाय. ओके सो गेम कशी मजेशीर येता पळोवया आनी कोण आमकां विनर मेळटा तो. एक पॉइंट. फुडले पार्टिसिपंट तयार आसा. रेडी. ओके आमचे थर्ड पार्टिसिपंट तयार आसा. ओके सो विनर आमकां हांगासर मेळटा. दीपा सारेलकर जाता आमचे ह्या राउंडचे रनर-अप आणि ताका मेळटा एक स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केल्लो आसा गीता बोरेकर हांच्यांनी. रिक्वेस्ट करता तांणी हो प्रायज दिवचो ताका. चक दे राउंडचे विनर आता उत्तरा भगत आणि ताका मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. रिक्वेस्ट करता हांगासरले कावन्सिलर दयानंद बोरेकर हांच्यांनी हो प्रायज तांकां दिवचो. मावळंगतड साखळे हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा हांगासरले कावन्सिलर दयानंद बोरेकर हांकां तशेंच तांची घरकान्न गीता बोरेकर हांकां तशेंच राधिका कामत सातोस्कर हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जाणी वेळान वेळ काडलो आनी आजच्या कार्यक्रमान उपस्थिती लायली. तशेंच हांगासरले देवस्थानचे कमिटी मेंबर्स आनी देवस्थानची कमिटी तांकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं.
फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा डान्स मागीर ही तुझे काय इंटरव्यू घेतले पयलीं उतरां दी म्हाका. पयलींच मायक कित्याक दिता गे सोंपय आनी मायक दी गे ओके खरें तिका कसं कसं वाटते दिसता सो ती लगून ती मायक दिता परत. अशें जालें स्कुलाचें गॅदरींग चल्ल्या टिचरीन एकूच स्टेपां शिकयल्या आनी ती स्टेपां तुमी करता अशें दिसतालें. तिका हिजो आदी तूं कित्याक